नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या ह्या बुलेटिनान हा प्रणिता रेडकर तुमका येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। नव्यान वेचून आयिल्ल्या 40 आमदारांनी घेतलो सोपूत। मगोन जावचे भाजपान विलीन, बाबुशान केली मागणी। स्वयंपूर्ण गोंय उरले फकत घोषणे पुरतेच, गोंयान उदका खातीर वळवळे। लोकांच्या बोवाळा उपरांत पणजे बेती फेरी रोखडीच करची पडली सुरू। मंत्रीपदाची माळ कोणाच्या गळ्यान, जेनिफर आनी दिव्या भितर राजकीय सर्त। विधानसभेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष मांडटले पोगो विधेयक, मनोज परबान केले जाहीर। हिजाब घालप हो इस्लामाच्या अनिवार्य प्रथेचो भाग न्हय, कर्नाटक उच्च न्यायालयान याचिका मारली भायर। आख्खे गोंय रंगले शिगम्याच्या रंगान। आणि आता खबरो विस्तारान। गोंयच्या 40 आमदारांनी मंगळारा आमदारकीची सोपूत घेतली। राज्यपालाचे प्रतिनिधी म्हण गणेश गांवकर हांणी तांकां सोपूत दिली। सोपूत विधी उपरांत निवडून आयिल्ल्या सगळ्या आमदारांनी एकठांय येवन फोटो सेशनूय केले। ह्या आमदारांनी फकत फोटो सेशनूच न्हू जाल्यार एकठांय येवन गोंयच्या उदरगती खातीर वावुरचें अशें मत गोंयकारांनी व्यक्त केलां। वेचून आयिल्ल्या गोंयच्या 40 आमदारांनी मंगळारा सोपूत घेतली। गोंयची विधानसभा 13 मार्चाक बरखास्त जाले उपरांत राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लाई हांणी प्रमोद सावंत हांकां काळजीवाहू मुख्यमंत्री पदा खातीर ह्या वेळार नेमलो। हांव डॉ. प्रमोद सावंत गोंय राज्य विधानसभेचो सभासद म्हणून निवडून आयला। म्हण देवाच्या नांवान सोपूत घेता की हांव कायद्यान थारायल्या भारताच्या घटनेचेर विश्वास दवरतलों आनी भारताचें सार्वभौमत्व आनी भारताची एकवट राखून दवरतलों आनी जें कर्तव्य आतां म्हाका लागू जालां तें खरेपणान पुरें करतलों। जय हिंद, जय गोमंतक, जय भारत। नव्या सरकाराच्या शपथविधीचो मुहूर्त अजून मेरेन थारूंक ना, मात शपथविधी जाले उपरांत वेळ वगडय नासतना काळजीवाहू मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची भेट घेवपाक दिल्लीची वाट धरल्या। मोगो पक्षान भाजपाक दिल्ल्या तेक्या विशीं ह्या बसकेक चर्चा जावपाक शकता अशें कळटा। तेच बराबर खाते वांटोवपा विशीं लेगीत ह्या वेळार चर्चा जावपाची शक्यताय आसा। कॅम्पेन हांव लीड करतालो आनी त्या भारतीय जनता पार्टीक 20 सीट हे लोकांनी दिले। हाजोच अर्थ म्हाका निश्चितच दिसता माननीय मोदीजींचे विजन आत्मनिर्भर भारत जे आमी स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करपाचो प्रयत्न केलो हांव म्हणटलो। तो प्रयत्न खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीच्या रुपांत सरकाराच्या रुपांत आमी अंत्योदय तत्वाचेर भारतीय जनता पार्टीचे ध्येय धोरणां पावोवपाक शकले। नवे सरकार मात होळये उपरांतूच अस्तित्वांत येतले। आमकां कितें जालें, आमकां मातशें स्टोरेज शॉर्ट आसले जाल्यार फॉर्मेशन गव्हर्मेंट रोखडें जावपाचें। नाव वी आर इन अ कम्फर्टेबल मेजॉरिटी आय कॅन से विथ द सपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडंट सो गव्हर्मेंट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक 20 जागे मेळ्ळ्यात जाल्यार 3 अपक्षांनी भाजपाक तेंको दिला। ताका लागून भाजपाक सत्ता थापणूक करपाची गडबड ना, पूण तो मेरेनच्या काळात मात भाजपाच्या अंतर्गत राजकारणाक डॉ. प्रमोद सावंताक तोंड दिवचें पडटलें हें मात खरें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
मोगो पक्षाच्या भाजप सरकारान भितर सरपाच्या यत्नांचेर बाबूश मोन्सेरातान खर टिका केल्या. मोगो पक्षान ह्याय आदी अशीच खेबडा करून काँग्रेस भाजपाची फटवणूक केल्ली असो आरोप बाबूशान केला. भाजप सरकाराक खऱ्या अर्थान तेको दिवंक जाय जाल्यार मोगो पक्षान भाजपांत विलीन जावचो अशें आवाहन बाबूशान केलां. Just trying to, you don't come here showing that you want to say, you are supporting the government, take benefits, reap the benefits of our government, and then after make your start your monkey tricks at the end of the term. Want to so much you want to be a part of the government? Come and merge yourself, no? Otherwise also your party is dying. आमकां पिशांक काडनाका असो तोमणो बाबूशान ढवळीकाराक मारला. Don't fool us. That is my only thing. This you have been fooling this all this while. You have fooled the Bharatiya Janata Party. You have fooled the Congress also already. मोगो पक्षान भाजपाक तेको जाहीर केल्या उपरांत भाजपांतल्या 80% आमदारांनी आतां मेरेन मोगोक विरोध केला. मोगो वांगडा काय विरोधान हाचेर निमणो निर्णय घेवपा खातीर दोतोर प्रमोद सावंत दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी आनी भाजपाध्यक्ष JP नड्डाक मेळटलो. मात भाजप आपल्या आमदारांच्या विरोधान वतलो काय मोगो विरोधान हे पळोवचें पडटलें. विधानसभेंतल्यान रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. स्वयंपूर्ण गोंयची सपना पळोवपी गोंयकारांक मात उदका खातीर आजुनूय वळवळे काडचे पडटा. एका वाटेन गांवांत उदक ना अशी परिस्थिती जाल्यार दुसऱ्या वाटेन गांवचे उदक विंगड प्रकल्पा खातीर व्हरपाचें काम सरकारान चालूच दवरलां. त्या खातीर उदकाच्या बोवाळांत लोक सरकाराचेर बेजारल्यात. बैलपार कासरवाडी वाठार आसूं ना जाल्यार अंजुना कायसू वाठार आसूं ना जाल्यार पणजे सारकी स्मार्ट सिटी आसूं, गोंयकारांक उदक मेळना. अंजुना कायसू वाठारांत लोक स्वताच्या पयशांनी टँकराचें उदक हाडटात. ह्या लोकांक सरकाराचो कांयच आदार मेळना अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें. टँकरा खातीर काल आयिल्ले हांगासर म्हाका ताणें टँकर धाडटा म्हणिल्लो. तो धाडूं ना म्हणटा म्हणून विचारपाक आयिल्ले आयज. ओके, ते कितें म्हणपा लागले? धाडटा म्हणटा आनी धाडीच ना. कितले दीस जाले धाडटा तुमकां? एक्चुली तो पयलीं तो प्रशांत आसा न्ही, तो पयलीं फोनूच घेता, उखलेच ना. ताचेर तुमी कितें कंप्लेन केली? ताजेर तो हांव कंप्लेन करूं ना. हांवें कित्याक करूं ना? करतले कोणा कडेन धाडटा जेन्ना तुमकां सांगलें पळय, हेका कितले दीस जाले आतां? एक्चुली आतां म्हाका लास्ट टँकर ताणें 5 तारखेक दिल्लो. 5 तारखेक? हय, 4 जाले लास्ट फ्रायडे परत हांव ऑफिसान आयिल्लें. 10 दीस जाले तो तुमकां हांगा टँकर धाडटात म्हणून. धाडटा म्हणिना आनी परत हांव शुक्रारा हांगा ऑफिसान आयिल्लें. परत फावटी मारचे पडटा. परत फावटी मारचे पडटा. ज्योती म्हापशेकर एजन्सीन येयला. आतां 1 वर्स जालें उदक ना. हेंच्यांनी सांगलें ते सारकें सांगलें, पूण आमी सदांच टँकर कशें हाडटले? 1000 रुपया टँकर, तो कितले दीस वापरतले आमी टँकर सांग पळोवया. आनी भरपाक पयलीं आयदनां जाय न्हू. उदक हाडलें जाल्यार एका 1000चो टँकर हाडलो जाल्यार आमी तें उदक भरतली खंय? आमच्या कडेन तशीं आयदनांय ना. म्हणून आमी आतां कितें करपाचें? टँकर कोण दिता तुमकां? आमी आमच्या पयशांनी हाडटा. कोण दिना? हे दिना हे खंयचे दितले? कोण दिना आमकां? आमी हाडटा. ते न्ही, ते टँकर बूक करपाक वता जाल्यार कितें सांगता? अजून पासून आमी हांगा येवंक ना. ते म्हाका काय खबर ना, तेंचो प्रोसिजर खबर ना. पूण आनी आमच्या कडेन पाशेंच ना तांकां रावपाक. बैलपार कासरवाडी वाठारांत लोक आपले उदक शेती वेवसाया खातीर सांठयतात, तर तेच उदक आतां मोपा प्रकल्पा खातीर वापरपाचें सरकारान थारायलां अशें लोकांचें म्हणणें. दुसरे वटेन मडगांव दवर्ले वाठारांतल्या लोकांक उदकाची 6 म्हयन्याची बिलां सरकारान वांगडाच दिल्यात. ते खातीर दवर्ले भौशीक बांदकाम खात्यांत लोकांनी कागाळ नोंद केल्या. तो कितें म्हणटा, थोड्या बिलां सारकें आहा, थोड्या बिलां म्हणटा चॅक करपाक पडटा, तुमी एप्लिकेशन करचें पडटा म्हणटा. आनी दुसरें म्हणटा तो 6 म्हयन्याची बरोबर धाडल्या, पूण तो म्हणटा थोडे करून म्हणटा दिवचे पडटा, हाफ पेमेंट करून हें करचें, पेड करचें पडटा. थोडे लोक तयार ना, ते कितें म्हणटा आमच्या इतलें बरोबर जावचें ना म्हणटा ते. आनी हे कितें म्हणटा, हे आमची मिस्टेक आमी सारकी धाडल्या म्हणटा ते. पूण ते इलेक्शनाचे हाडटा, इलेक्शन आमकां लागना न्ही, आमची बिलां कोण मिनिस्टरीन करतले? बिलां म्हणटा टायमार येवपा जाय न्ही. आतां तेंणी सांगलां न्ही, तांकां लेटर करून सांगलां, एप्लिकेशन कर म्हणून सांगलां. तांकां कोणाली चड बिलां आनी एप्लिकेशन करपाचें ना. आमकां सदां भशेन उदक चड कांय यूज करूना उदक, पूण थोड्यांक बरें चड यूज केलें तांकां आमची गाडी येवना. मयेश शारदानगर वाठारांत केबल घालपा खातीर रस्ते खणिल्ल्यान उदकाची पायपलायन फुटूनच लोकांक उदक मेळना जाल्ल्यान आतां म्हयनो जावन गेला. मयेकारांक उदकाच्या टँकराची वाट पळयत दिसभर घरा बसचें पडटा. उदकाचो हो प्रश्न विंगड वाठारांतच न्हय, तर गोंयची राजधानी पणजी सारकिल्ल्या स्मार्ट सिटीकय आतां उपरासतात.
हे आतां आमकां दिसता अंदाजान म्हणशात जाल्यार एक म्हयनोभर तरी उदक ना सद्या आमकां हेवटे. आनी हे उदक कितें जाला, मेन रोड लायन जी खणलेली आसा सो ताका लागून हे उदकाचो प्रॉब्लम जाल्लेलो आसा आनी सगळ्या कडेन ब्लॉक पडलेले. आनी तितूर आनी एक तो केबल वयता म्हणून ते पायपलायन फुटात आसा आनी ट्रकूय चालू आसा सद्या हेवटे. सो तितूंतल्यान घरांतले जे प्रत्येक घरांनी पायपलायन वयता ती सुद्दां फुटलेली आसा. ताका लागून आमकां हे म्हयनोभर जालो आतां हे आमी त्रास काडटा. डेली टँकर येता, टँकरांतल्यान आमी उदक घेता आनी अशेंच सरकारा कडेन इतकेंच मागता की हे बेगिनात पायपलायन सारकी करची, टोटल रुलाचेर हाडचे, हे सगळे पायपलायन प्लस रस्ते सगळे रुलाचेर हाडचे आनी सगळ्यांकूच सुखान दवरपाचे. ताका लागून हांव मागता की सरकारा कडेन ही पायपलायन बेगिना सारकी करची. आमी कामां वयपाचे जाल्यार कामाचे उदकाक लागून आमी कामाचे सुद्दां रावल्या आनी हे टँकर येतकून आमी हो उदक म्हणजे टँकरांतल्यान उदक घेता आनी तेज्या उपरांत आमी कितें कामां आसा ते कामांक वता. ताका लागून बेगिना ही लायन सारकी करची, शारदा नगराक उदक मेळचें बरे भशेन, इतकेंच मागता. कांय दिसां भितर गोंयांत नवे सरकार स्थापन जातले, पूण वेंचणुकेच्या पयलीं राजकीय पक्षांनी उदकाचो प्रश्न सुटावो करतले अशी जी आश्वासनां दिल्ली ती पुराय जातली काय ना. कांय लोकांक उदका खातीर वळवळचेच पडटले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोकांच्या बोवाळाक लागून अचकीत बंद केल्ली पणजे बेती फेरी प्रशासनाक सुरू करची पडली. कॅसिनो खातीर ही फेरी बंद केल्ल्याची कागाळ घेवन लोक बंदर कप्तान खात्यान पावले. कॅसिनोच्या मालकांनी गोंयकारांच्या पोटाचेर पांय दवरचो न्हय अशी शिटकावणी संकल्प आमोणकरान केल्या. आयज पणजे ते बेती फेरी बंद आशिल्ल्यान लोकांक त्रास जाल्ले. शाळांनी वचपी भुरग्यांक तशेंच कामाक वचपी लोकांक ही फेरी गरजेची आसली. ही फेरी बंद आशिल्ल्यान लोकांक व्हड प्रवास करून आपलो रस्तो काडचो पडलो. पुर्तुगेज काळा सावन ही फेरी चालू आसा. फेरी बंद केल्यार जाणट्यांक तशें लोकांक त्रास जातात. ह्या खातीर हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी बंदर कप्तान खात्या कडेन केल्या उपरांत आयज सांजेच्या 3 वरांचेर हो प्रश्न सुटावो जालो अशें सुत्रां सांगतात. किती विषय आसलो बेतींचे फेरी खातीर लोक जमल्या, त्यांच्या वांगडा तूंय येयला, किती विशय तो? आयज एक शॉकिंग न्यूज आयकपाक येयली आनी आमचे सगळे हे भाव जे हांगा जमलेले आसा, स्पेशली पंच मेंबर ते वाड्या वयले बाकीचे सगळे आमचे बिट्टोनचे लोक, सगळे वाठारांचे लोक जे हांगा येयलेले आसा. आयज एक शॉकिंग म्हटल्यार ते आयज अशी न्यूज येयली की जी फेरी बोट आसा ती फेरी बोट सर्वीस आयज बंद केलेली आसा म्हणून. आनी ही तुमकां खबर आसतली, ही फेरी बोट सर्वीस जी आसा ती आतांची न्हू कितली वर्सां जाली, पोर्चुगीज टायमा वयरसून ही सर्वीस चालू आसा. आनी आयज सडनली जी आयज सगळे जाण सर्वीस जे यूज करता ते आमचे सगळे धाकटे धंदेकार जे आपले पोट भरपाक लागून आयज पणजे सिटीन येता, थंयसून फेरी बोटीन जे आमची भुरगीं आसा, स्कुलाक वयपाची भुरगीं ते लोक सिनियर सिटीजन्स, कित्याक आयज जर तूं बसीचो ट्रान्सपोर्ट घेतलो जाल्यार अर्दे वर लागतले तुका थंयसून पणजे पावपाक. हो आमचो एक शॉर्टेस्ट रूट आसा आनी हो रूट एक ट्रेडिशनल आमचो एक हिस्टॉरिकल जो आमचो इतली वर्सांसून चालू आसा. आयज खंय तरी वायट दिसता, कित्याक आमी हे ओपोज करता, कित्याक आयज जो डिसिजन घेतलेलो आसा आयज आमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन येयले आसा. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स काडटा आनी आर&डीचेर घालता. हे पंच मेंबर जे वयता सगळे लोक आर&डीक विचारपाक वयता, जे डायरेक्टर तो काडटा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचेर घालता. ही फक्त हांगा सेटिंगां चल्ला. हे फक्त एकूच मनशाक प्रोटेक्ट करपाक सोदता ती कॅसिनो लॉबी. आयज हेच्या फाटल्यान तर हेंच्या भितर हात चल्ला, हे हँड इन ग्लावज आसा फक्त कॅसिनोच्या लॉबीच्या फाटल्यान. आनी हो आतां न्यू प्रोजेक्ट थंय येता जो फेरी बोटीच्या सायडीक आसा पळय, फक्त कॅसिनो प्रोटेक्ट करपाक लागून आनी तांकां फायदो करून दिवपाक लागून. आयज आमच्या गोंयकारांक सायडीक धरून हे कॅसिनोक हे फुडें काडपाक लागलेले आसा. सो हांव ते कॅसिनो लॉबीक शिटवानी दिवपाक सोदता, तांकां वॉर्न करपाक सोदता, आमच्या गोंयकाराच्या पोटार येवन तुमी धंदो करनाका. आमची जी ट्रेडिशनल फेरी बोट आसा आयज इतली गरज आहा की आमचे म्हातारे कोतारे आहा, इंजर्ड मनीस आहा, तांकां ताबडतोब हांगा येवंक मेळटा सिटीन, कांय त्रास जायना. आनी हे म्हणटात तुमी बसीन कोता 5 किलोमिटर
कोणा खातीर 5 किलोमीटर वचपाचे इतल्या दांड्यांनी आयज आमकां 70 पावले आमी जावच्या पयलीं पासून फेरीबोट चालू आहा आनी हे नेसेसिटीज जाणट्यांक आनी भुरग्यांक पयलीं चड आहा. त्या शिवाय आमी एकाच गांवचे बेतींचे वतना ते नेरूल पिलर सालिगांव कालांगूटच्या पर्यंत सिवोलच्या पर्यंत हेवटेन लागीं पडटा सिटी पूण हेवटेन येता आनी ह्या लोकांक लागून तुमी काकूट तुमकां जर जाणट्या नेण्ट्याची भुरग्याची जर काकूट दिसना जाल्यार तुमी आनी सरकार जाय कित्याक? हे पयले नेसेसिटी चड तुमी जाणट्या खातीर म्हणटा फॅसिलिटी दवरल्या भुरग्यां खातीर म्हणटा फॅसिलिटी दवरल्या खंय कसले फॅसिलिटी तुमी फॅसिलिटी काडून उडयल्यो. फॅसिलिटी काडून उडोवपाचें काम तुमचें काय लोकां खातीर कल्याण करपाचें काम तुमचें? कसलें कल्याणकारी हें कल्याणकारी म्हणटा चलयता कल्याणकारी हे तुमी सत्यनाश न्हू हे लोकांची वाठारांत लावपाची लोकांक करपोवपाची आनी लोकांक तुमी हांगा मरयतले ह्या रापाचेर. त्या खातीर तुमी एक शिटकावणी घेयात आनी लोकांची फॅसिलिटी बंद करूं नाका. आनी इतल्या वर्सांची कितलीं वर्सां काही लोक जाणटे नेणटे येतात हेवटे त्या लोकांनी मरपाचे हांगा दोतोर म्हणटा ते सगळे हांगाच आहा. नेसेसरी डिपार्टमेंटात तांकां हांगा आहा. लोकांची बँक स्टेट बँक हांगा आहा. ते लोक बावडे पडत स्टेट बँकेन येतात तेंच्यांनी कितें करपाचें? तांकां बसीन वता म्हणटा तुमी त्या लोकांची काकूत ना तुमकां त्या खातीर हे चड गरज आहा. आनी सरकारान बरें चिंतचे आमी ह्या पयलीं रस्तो बंद केला आमी कंप्लीट रस्तो दोनी वटेन बंद करतले. सगळे लोक येतले बेतीचे वयचे ना पिलारनाचे येतले बेतीचे येतले नेरूलचे येतले शिवोलचे येतले शिवोलचे मेरेन ते कालंगूटचे मेरेन ते एवढे सगळे लोक येतले. बायलांच्या सक्षमीकरणाच्या नाऱ्या दिवपी भाजपा आता वेचून आयिल्ल्या खंयच्या बायल आमदारांक मंत्रीपद दितले हो विशय सध्या उमळशिकेचो थारला. ह्या फावट विधानसभेन 2 बायल आमदार वेचून आयल्यात. विश्वजिताची घरकान दिव्या आणि बाबुशाची घरकान जेनिफर ह्या दोगां भितर मंत्रीपदा खातीर सर्त लागल्या आणि त्या खातीर तांच्या घरकारांनी आपापली राजकीय ताकद दावाक लायल्या. गोयच्या नव्या सरकारान 2 बायलां आसात. विश्वजिताची बायल दिव्या राणेन सगळ्यांत चड मतां मेळोवन पयल्याच धपक्यान विधानसभेत प्रवेश केला. जाल्यार दुसरे वटेन थळाव्या कांय भाजप कार्यकर्त्यांचो विरोध आसून लेगीत बाबुशाच्या घरकान्नीन निवडून येत बाजी मारल्या. 20 आमदाराच्या भाजपाक 3 अपक्ष आमदाराचो तेंको घेवनूच सरकार घडोवचें पडटलें. ते खातीर अपक्षाक लेगीत मंत्रीपदां दिवचीच पडटली अशें दिसता. आता प्रश्न येता तो बायलांक आशिल्लें मंत्रीपद कोणाक दिवचें? जेनिफराक काय दिव्याक काय दोगांयकूय मंत्रीपदां दिवचीच पडटली काय? कारणूय तशेंच आसा. बाबूश हो भाजपाचो गडगंज आमदार मात भाजपाचो आपणाक तेंको मेळूंक नाशिल्ल्याचो आरोप बाबुशान केला. ताका लागून दोगांच्या बायलांक मंत्रीपद दिवचें काय एकट्याच्या गळ्यान मंत्रीपदाची माळ घालची हे आव्हान नवीन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आसाच. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयकारांच्या हक्काची राखण जावची ह्या खातीर विधानसभेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पोगो विधेयक मांडटलो. खाजगी विधेयक मांडटा खेरीत आमच्या कडेन हेर पर्याय ना अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मुखेली मनोज परब आनी नव्यान निवडून आयिल्लो सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकर हांणी गोंय विधानसभे भायर उलोवप केलें. क्रांतिकारी एक MLA असेंब्लीन पावलो म्हणून ज्या पोगो बिलाक लागून आमी कंटिन्युअस फायट करीत आसा ते पोगो बील फायनली आमकां असेंब्लीन घालपाक मेळटलें. गोंयकारांचे जे मुद्दे आसा आमच्या जमनीचो प्रश्न जालो, आमच्या नोकरेचो प्रश्न जालो, आमच्या धंद्याचो प्रश्न जालो, आमच्या गोंयच्या आयडेंटिटीचो प्रश्न. आमचें जें काम आसा तें ऑलरेडी चालू आसा, ऑलरेडी काम चालू जाल्लें आसा आनी पंचायत इलेक्शनाक जाता तितले बेगीन आमी जे आमचे पॅनल बीन बसोवपाचें आसा तें बसयतले. कर्नाटकान चालू आशिल्ल्या हिजाब वादाचेर मंगळारा दिसा कर्नाटक उच्च न्यायालयान महत्वपूर्ण निकाल दिला. शाळा महाविद्यालयान हिजाब बंदीच्या निर्णयाक आवाहन दिवपी याचिका उच्च न्यायालयान भायर मारली. हिजाब घालप हो एक विशिष्ट धर्माच्या अनिवार्य प्रथेचो भाग न्हय अशें न्यायालयान आपल्या निर्णयान म्हणलां. We are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. उडुपीच्या विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
9 फेब्रुवारीक मुखेल न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती JM खाजी हांच्या खंडपीठाची स्थापना केली. याचिकेत वर्गात लेगीत हिजाब घालपाची मान्यताय दिवची कारण तो तांच्या श्रद्धेचो भाग असा अशें म्हटिल्लें. न्यायालयान विद्यार्थिनींची ही याचिका भायर मारीत सांगले की विद्यार्थिनी शाळेचो ड्रेस घालपाक मनाय करपाक शकनात. हिजाब घालप हो एका विशिष्ट धर्माच्या अनिवार्य प्रथेचो भाग न्हय. तशेंच शालेय गणवेशाचे प्रिस्क्रिप्शन हो रास्त निर्बंध जाचेर विद्यार्थी आक्षेप घेवंक शकनात. या निष्कर्षाचेर उच्च न्यायालयान निवाडो दिल्लो आणि विद्यार्थिनींची ही याचिका भायर मारिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. खबरांची ही साखळ अशीच मुखार वयतली, मात सध्या घेऊया एक ल्हानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. विसावा उपरांत तुमकां परत एकदा येवकार. आतां नदर मारुया फुडल्या खबरांचेर. गोंयांतल्या काणकोण बारशे वाठारांत शिगमो सुरू जाला. वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो विंगड रिती, परंपरा आनी पद्दती शिगम्याच्या वेळार दिश्टी पडटात. सोमारा शिरोटी आनी माटवेमळ ह्या वाठारांत मेळाचें आगमन जालें. ह्या मेळाक पारंपारीक वाद्यां सयत रोमट, ताळगडी तशेंच सुवारी वादन सादर करतात. ह्या गांवांत मांडार नमन घातल्या उपरांत शिगमो सुरू जाता. शिगमो पारंपारीक पद्दतीन नेसोन व्हडा उमेदीन मनयतात. सुरवातेक 2 दीस शेजाऱ्यांच्या वाठारांत पोतीचो कणस आनी आबोल्याची फुलां आशिल्ली टोपी, पगडी, मुणासो वा तुरो असो खाशेलो भेस करून शिगम्याची भोवडी काडटात. उपरांत आपापल्या वाठारांत घराघरांनी शिगमो मनयतात. शिगम्याचो हो उत्सव सोंपसर दबाज्यान भाग घेवपी दादले आनी तरणाटे एकाच जाग्यार रावतात. शिगमो ही एक पवित्र परब. ग्रामीण वाठारांत आजून मेरेन व्हडा उमेदीन आनी उत्साहान ती मनयतात. पौर्णिमेच्या आदल्या दिसा भटाच्या घरा मोहमेळ खेळ्ळ्या उपरांत ह्या मेळाचो मांड सोंपता. काणकोणच्या आंगोतखोला वाठारांत वेळीप समाजाचो पारंपारीक शिगम्याचो मेळ सुरू जाला. लक्ष्मीनारायण देवाक नमन करून तशेंच वेताळाच्या देवाक गुलाल अर्पण करून आयतारा सावन मेळ सुरू जालो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळपाक गोंयचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे मंगळारा दिल्ली वयतात. ते भाजपा अध्यक्ष JP नड्डाकूय मेळटले. वेंचणुकेन सामकी खडेगाठ कामगिरी करून भाजपाची 20 सिटां जिखून हाडल्या उपरांत दोतोर प्रमोद सावंताची प्रधानमंत्री मोदी कडेन जावपी ही पयलीच बसका आसतली. भाजपाच्या 80% आमदारांचो मोगो पक्षाचो तेंको घेवपाक विरोध आसा अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सांगता. मोगो भाजपाच्या विशया वयल्यान भारताचे प्रधानमंत्री, भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्या मजगतीं म्हत्वाची चर्चा जावपाची आसा. गोंयच्या भाजप सरकाराचो मुख्यमंत्री कोण जातलो ह्या घुसपागोंदळांत ही बसका म्हत्वाची थारतली. सोनसड्यार लागिल्ल्या उज्या उपरांत पालिकेन फावो तो उपाय करूंक ना जाल्यार वीज पुरवण तोडपाची शिटकावणी वीज खात्यान दिल्या. पालिकेन उज्याच्या घडणुके खातीर वीज खात्याक जापसालदार धरिल्ले, मात वीज खात्यान हो आरोप न्हयकारलो. तेत्तीस केवी विजेच्या वायरी पोना ज्यो कोयराच्यो राशी आसात त्यो बेगोबेग काडच्यो. विजेच्या वायरी कडेन कोयर उडोवपाचो न्ही हाची जतनाय घेवपाक पालिकेक सांगला. जर पालिकेन दुर्लक्ष केले जाल्यार कोयर यार्डा कडेन जी वीज पुरवण आसा ती तुट्टली अशी शिटकावणी पत्रांतल्यान वीज खात्याचो अभियंतो कार्लोस फर्नांडिसान पालिकेक दिला. उज्या उपरांत सोनसड्या वयली परिस्थिती सुदारपाक सुमार 3 म्हयन्यांवर कळाव जातलो अशें मडगांवचो मुख्य अधिकारी आग्नेल फर्नांडीस हांणी म्हणला. मडगांव पालिकेन सोनसड्या वयली परिस्थिती मतींत घेवन मडगांव शारांतल्या सगळ्या हॉटेलांक आनी रेस्टॉरंटांक तशेंच वेवसायीक आस्थापनांक आपल्या कोयराचो आपुणूच विलो लावचो अशी मागणी केल्या. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक संमती दिवची अशी मागणी नगरपालिकेन केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. जयेश नायक आनी ताच्या वांगड्यांनी सोमारा समर्थ कडार बसका घेवन फातोर्डेच्या पुलीस स्थानकान अनवळखी मनशाचे जाल्ल्या कागाळी विशीं चर्चा केली. मडगांवच्या आयनॉक्सांत द काश्मीर फायल्स ह्या सिनेमाचे पोस्टर नाशिल्ल्यान तशेंच ऑनलायन तिकेट बुकींग ॲपचेर हावसफुल दाखोवन फकत 40% थिएटर भरिल्ले म्हूण जयेश नायकान आयनॉक्स वेवस्थापकाक हाचे विशीं जाप विचारिल्ली. ह्या वादान आयनॉक्साच्या कर्मचाऱ्यांचेर मारबडय लेगीत जाल्ली. उपरांत ह्या पुराय घडणुकेची पुलिसांनी दखल घेवन सुमार 45 लोकां आड फातोर्डा पुलीस स्थानकान कागाळ नोंद जाल्ली. पूण ही कागाळ जयेश नायकाचेर नासून अनवळखी मनशाचेर आसा अशें खुद्द जयेश नायकानूच सांगलें. तशेंच लोकांनी हो सिनेमा चडांत चड पळोवचो असो संदेश दिवपाक ही बसका जाली अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. नंबर 1 म्हणल्यार केस कोणाचेर जाल्या ती खबर ना, कळ्ळें न्ही. आनी आमचेर केस जावपाक शकना कित्याक आमी कायद्याचें खंयचेंच उल्लंघन केल्लें ना. तेन्ना ह्यो केस जावपाचो प्रश्नच येना. थंय जेन्ना आमी पिक्चराक म्हणून गेल्ले त्या टायमाचेर जेन्ना इंटरवल जालो तेन्ना थंय आमकां जवळ जवळ 30 to 40% सिटां वेकंट दिसलीं. पूण आमी जेन्ना बूक करताले तेन्ना बुकींग फूल दाखयताले, कळ्ळें न्ही. आमकां 1-2 टिकेटी ज्यो आसा पळय त्यो मेळ्ळ्यो आनी तेच्या नंतर आमी भितर गेले, कळ्ळें न्ही. पूण बाकी सगळ्यो भरपूर लोक भायल्यांतल्यानूच हावसफूल म्हणून परत गेले. त्या थिएटरान एकूय त्या पिक्चराचो काश्मीरी फायल्साचो एकूय हें लागोनासलो, पोस्टर लागोनासलो, कळ्ळें न्ही. आनी आमी पळयलें. तेच्या नंतर आमी ते पिक्चर जाल्या नंतर ते जे कन्सर्न कोण आशिल्ले थंय ऑथॉरिटी तांकां आमी जाप विचारपाक गेले, कळ्ळें न्ही. म्हणजे 2 गोश्टींक लागून पोस्टर कित्याक ना आनी जेन्ना सीट खाली आसा तेन्ना हावसफूल म्हणून कित्याक दाखयता, कळ्ळें न्ही. आनी तेजें वेवस्थीत आन्सर जें आसा पळय तें मेळोना. ताका लागून ताका विचारलें त्या मॅनेजराक आमी
की तुजे कडेन जो रिकॉर्ड आसा पळय ह्या वेकंट सिटांचो तो रिकॉर्ड आमकां दाखय, कळ्ळें न्ही, जेणे करून आमकां म्हणजे खरेंच कळपा जाय की हितून भितर जें षडयंत्र आसा तें आमकां दिसता तें खरें काय खोटें, कळ्ळें न्ही. तेजेर सॅटिस्फॅक्टरी तो आन्सर दिवपाक शकलो ना. द काश्मीर फायल्स हो सिनेमा गोंयांत टॅक्स फ्री करतले अशी घोशणा काळजीवाहू मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली. हो सिनेमा काँग्रेस सरकारान 1990 केल्ल्या अत्याचार दाखोवपी आसा. देखून हो सिनेमा टॅक्स फ्री करपाचें पावल आपणे उखल्ला अशें सावंतान ह्या वेळार सांगलें. द काश्मीर फायल्स ह्या सिनेमा वयल्यान पुराय देशात सध्या वाद निर्माण जाला. काश्मीरी पंडितांचेर जाल्ल्या अत्याचाराची काणी सांगपी ह्या सिनेमाचे शो गोंयांत दाखयनात असो आक्षेप घेत बजरंग दल संघटनेन मडगांव, वास्को आनी हेर जाग्या वयल्या मल्टीप्लेक्स पात्रांवांक धारेर धरून हो शो लावपाचेर सक्ती हाडली. मजगती ह्या मल्टीप्लेक्सांच्या कर्मचाऱ्यांक मारबडय लेगीत जाली. हातूंत अजापाची गजाल म्हळ्यार गोंयचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लेगीत ह्या वादांत उडी मारल्या. द काश्मीर फायल्स ह्या सिनेमाचे चडांत चड शो जावचे अशे आदेश लेगीत तांणी मल्टीप्लेक्स पात्रांवांक दिले. इतकेच न्हय तर स्वता प्रमोद सावंतान पत्रकारांक घेवन काश्मीर फायल्स हो सिनेमा पळयलो लेगीत. काश्मीर फायल ह्या पिक्चराक काही लोकांनी गोंयांत विरोध दाखयलो म्हणून हांव मुद्दामून हे पिक्चर पळोवपा खातीर आयिल्लो. म्हाका दिसता तें पिक्चर पळयल्या उपरांत म्हाका दिसलें 1990 इतिहास हो समेस्त ह्या देशाक कळपाची गरज आसा, आयच्या तरणाट्या युथाक कळपाची गरज आसा. 1990 काँग्रेसीच्या सरकारान फक्त काश्मीरी पंडिताचेर न्ही तर काश्मीरात रावपी लोकांचेर कशा पद्दतीन अत्याचार केल्या, कशा पद्दतीन थंयसर खून जाल्ले हे लोकांक कळपाची गरज आसा. आनी काश्मीर फायल ह्या मुवींत ते म्हाका दिसता योग्य रित्या दाखयलां आनी त्या खातीर तेजो निशेधूय व्यक्त करता. ही फिल्म जी आसा ही गोंयांत हे फक्त टॅक्स फ्री केली वयतली बाकीचे सगळे पळोवन तांकां म्हणून आयच्या तरणाट्यांनी हो इतिहास देशाच्या समोर, लोकांच्या समोर, जगाच्या समोर येवपाक जाय आशिल्लो. त्या मुवीच्या निमित्तान तो आयला. त्या खातीर लोकांनी आनी तरणाट्यांनी प्रत्येक पळोवप हें गरजेचें आसा. ही मुवी काश्मीर फायल्स या सिनेमाची 3 दिसां भितर सुमार 325.25% येणावळ वाडल्या. शुक्रारा 3.55 करोड येणावळ जाली जाल्यार शेनवारा 8.5 कोटी इतली येणावळ ह्या सिनेमान केली. आयतारा ही येणावळ वाडून 15.10 कोटी येणावळ ह्या सिनेमान केली. ह्या सिनेमान एकूण 50 कोटींची येणावळ 3 दिसां भितर हुपली. इतले मजगती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हो सिनेमा मुद्दम पळोवपाक वचप आनी ताका टॅक्स फ्री घोषीत करप हाजे फाटल्यान भाजपाचो राजकीय हेत आसा हे स्पश्ट जाता असो आरोप मुकुल पै रायतुरकार हांणी केला. काश्मीर फायल आसाचे पिक्चर जे संपूर्ण इतिहास डॉक्युमेंट करिना, पार्शल इतिहास डॉक्युमेंट करता. ताका चीफ मिनिस्टरान वचप आनी तें टॅक्स फ्री करप हाजो फक्त एक पॉलिटिकल एजंडाच असो अर्थ लावपाक जाता. आतां हांव ताका पार्शल हिस्ट्री डॉक्युमेंट करता कित्याक म्हणटा, खंयच्याय कम्युनिटीचेर एट्रॉसिटी जावप हें वायट. ती कम्युनिटी मरप किंवा ताका धांवडावन घालप ही गोश्ट सामकी वायट. काश्मीराक 1947 साकून लाखांनी मुसलमानाक मारिल्ले आसा, लाखांनी मुसलमानाक धांवडावन घातले आसा. उदाहरणार्थ जम्मू मॅसेकर जे स्वता महात्मा गांधीन ताचेर बरयल्लें आसा. वॉल्यूम 90 कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 19 बरयल्लें आसा महात्मा गांधीचेर. तर कंप्लीट हिस्ट्री कित्याक दाखयली वचना आनी एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटीकूच उकसावपा खातीर अशे तरेची हिस्ट्री प्रेजेंट केल्ली जेन्ना पळय वता ताका एक ऑफिशियल सँक्शन दिवप हाजो अर्थ फक्त एक आपलो पॉलिटिकल हिंदुत्व एजेंडा असोच लावपाक जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पिसुल्ले आंदोलना वेळार हनुमंत परबाक मारपेट जाल्ली ताची चौकशी करपाचो आदेश पुलीस महासंचालकान दिला. शेळ मेळावली आंदोलन प्रकरणा उपरांत पुलीस उप अधीक्षक सागर एकोस्कार परत एक फावट वादांत सापडला.
पिसुर्ल्या खण कंपनी आड शेतकारांनी केल्ल्या आंदोलनाक हिंसक मोडून मेळिल्ले. आंदोलना वेळार कांय शेतकारांक अटकूय जाल्ली. आंदोलनाचे नेतृत्व करपी हनुमंत परबाक पुलिसांनी बरोच छेपलोन काडिल्लो. हातूंत परबाक बरोच मार लागिल्लो. हे घडणुके उपरांत वाळपयच्या शेतकारांनी हाचो खर निशेध केल्लो. तशेंच उपजिल्लो अधिकारी प्रवीण परब हांची भेट घेवन ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाची मागणी केल्ली. आमच्या हक्का खातीर आमी लढपाक गेल्ले पिसुर्ल्या मायन DMCचे. आमकां कितें कळ्ळें कितें मायन डिपार्टमेंट येतले म्हणून उलोवपाक म्हणून आमी सगळे जाण गेल्ले थंयसर. थंय गेल्या नंतर आमकां कांयच खबर ना. थंय पुलीस येयले आनी आमकां अचानक उखलून व्हेले. हांगा उखलून व्हेल्या नंतर हांगा येयल्या नंतर आमकां डायरेक्ट भितर उडयले. आमचे मोबायल काडून घेतले, सगळे काडून घेतले आनी डायरेक्ट भितर उडयले. आनी एक आमचो मेंबर आसलो हनुमंत परब, तेका मारता तो आवाज येयल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. लोकांक 6 म्हयन्या उपरांत उदकाची व्हड बिलां दिल्ल्यान दवोल्लेच्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्यान वचून अधिकाऱ्यांक जाप विचारली. गरीब शेतकारांक इतली वाडोवन बिलां दितात ती लोकांनी कशी भरप असो प्रश्न लोकांनी विचारला. अधिकाऱ्यान तांकां बिलांची प्रक्रिया समजायली आनी कितेंय दुबाव आसत जाल्यार बिलाच्या कॉपी वांगडा लेखी अर्ज दाखल करचो अशें लोकांक सांगलें. मुख्यमंत्र्यान फुकट उदकाची येवजण दिल्ल्यान 39% नावेली वाठारांतल्या लोकांक शून्य बील येता अशी म्हायती अधिकारी दिता. तो कितें म्हणटा थोड्या बिलां सारकें आहा, थोड्या बिलां म्हणटा चॅक करपा पडटा, तुमी एप्लिकेशन करचें पडटा म्हणटा. आनी दुसरें म्हणटा तो 6 म्हयन्याची बरोबर धाडल्या पूण तो म्हणटा थोडे करून म्हणटा दिवचें पडटा, हाफ पेमेंट करून हें करचें पेड करचें पडटा. थोडे लोक तयार ना, ते कितें म्हणटा आमच्या इतलें भरपा जावचें ना म्हणटा ते. आनी हे कितें म्हणटा हे आमची मिस्टेक आमी सारकी धाडल्या म्हणटा ते. पूण त्या इलेक्शनाचे हाडटा, इलेक्शन आमकां लागना न्ही, आमची बिलां म्हणून मिनिस्टरीन भरतले. बिलां म्हणटा टायमार येवपा जाय न्ही. आतां तेंणी सांगलां न्ही, तांकां लेटर करून सांगलां, एप्लिकेशन कर म्हणून सांगलां. तांकां कोणाली चड बिलां आनी एप्लिकेशन करपाचें ना. आमी सदां भशेन उदक चड कांय यूज करूना उदक. पूण थोड्यांक बरें चड यूज केलें तांकां बिलां कांय येवना. ग्रीवन्स कितें आसा की वांगडा बिलां वाडून आयल्या म्हणटा. सो पॉयंट कसो आसा, आमी ते आतां सगळे तेंचे 2-3 बिलां हे पयलीं पर डे कन्जम्पशन काडून मंथली नोट केल्यार एज पर स्लॅब वायज म्हणजे प्रिवियस जे आसतालो तसोच तांकां कन्जम्पशन आतांय आसा. ओन्ली थिंग कितें आसा, जर कन्जम्पशन पर मंथ 50 युनिट्साच्या वयर गेल्ल्यान तो 25 रुपयाचो स्लॅब लागिल्लो आसा. सो पर आनी अप टू जर 40 आसा जाल्यार एज पर ओल्ड जो पयलीं स्लॅब आशिल्लो तितल्या पर्यंतूच एज पर तशीच बिलां गेल्लीं आसा. सो तांकां म्हणटा की वांगडाच आयिल्ल्यान आमकां वाडून आयिल्लीं आसा. सो आतां आमी कितें केलें, तांकां आमी टील डेट बिल्स कितली दिल्ली आसा नावेली तर जावं ऑल ओवर सगळे आमचे कडेन रिकॉर्ड आसा. सो नावेली मागीर जस्ट आतां टील 7 मार्च जर पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 39% लोकांक 0 बिल्स गेल्ली आसा. मीन्स नॉट चार्जेबल कित्याक तेंचे युनिट्स कन्जम्पशन लेस देन 16 आशिल्ले पर मंथ. आनी 42.69% लोकांक एज पर ओल्ड स्लॅब दॅट इज कन्जम्पशन अप टू 40 युनिट्स पर मंथ गेल्ले आसा. आतां हेज्याच वयर म्हणजे जांकां फ्लॅट स्लॅब लागला म्हणटा 25 रेट तो 11.86% कंज्युमर्सांक गेला. बेतोडे वाठारांत भांगराच्या अड्ड्याक अकस्मात उजो लागलो अशें थळाव्यांनी सांगलें. पंचायतीक खूब फावट कागाळ केल्ली पूण पंचायत ह्या विशयाचेर दुर्लक्ष करता अशें थळाव्यांनी सांगलें. दर वर्सा हो उजो मार्च म्हयन्याच्या निमण्या सप्तकान लागता. ताका लागून पुराय वाठारांत प्रदुशण जाता आनी ताचो त्रास लोकांक तशेंच शाळेंतल्या भुरग्यांक जाता. बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो तोडगो काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. नमस्कार गोंयकारांनो, हांव गोवा रेव्होल्युशनाचो जितेंद्र गावडे बोंडबाग. आयज हे बोंडबाग बेतोडा बायपासार आयज स्क्रॅप अड्ड्याक जे स्क्रॅप नाका वेस्ट आहा त्या रस्त्याचे बायपासार उडयल्ले आसा. आनी बरेच फावटी आमी पंचायतीक हेका सांगलें पूण कोण तेजेर एक्शन घेयना. इवन थंय आयज इतको उजो पेटोवन थंय फायबराचे सगळे फायबराचे डॅम करून दवरलेले आनी ताका तो उजो पेटले आसा. आनी इवन हे वर्सा वर्स हे जेन्ना मार्च एंडींग आसता न्ही तेन्ना हे सदांच हे स्क्रॅप अड्ड्यांक उजो पेटले आसता.
आनी हेजें पॉल्युशन आमकां वर्सा वर्स आमकां त्रास जाता. इवन रातच्या जाल्यार रातचे हे अशेंच रातचे पेटयता, कंप्लीट पॉल्युशन जाता. तेन्ना आमी इवन सगळ्या पंचाक इवन पंचायती निवेदन दिलें, इवन आमदाराक तांकां सुद्दां आमी सांगलें, पूण आयज पर्यंत कोणूच तेजेर एक्शन घेवपाक रेडी ना. ते म्हणटा आमचे कडेन कांय ना, ते म्हणटा वयल्याच्यान आतां अशें म्हणटा. इवन हांगा इतकी लागीं शाळा आसा 10 मिटराचें सुद्दां ना, तरी तांकां सुद्दां दिसाचें रातचें असो पॉल्युशन जाता. आनी हांगा भरपूर पॉल्युशन जाता, पूण हेजेर कोणूच आयज पर्यंत एक्शन घेयना. आमकां आमी एकूच आमकां एक तुमचे कडेन लोकां कडेन हें मागता, हे कोणी तरी हेजेर एक्शन घेवन हेजें जाता ते जाता हेजो उपाय करून हे स्क्रॅप हड्डे हांगासरले ना करपाचें. देव बरें करूं. आता वेळ जाला एक ल्हानसो विसो घेवपाचो. खंयच वचो नाकात. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. कॅनडान जाल्ल्या एका रस्तो अपघातान 5 भारतीय विद्यार्थ्यांक मरण आयलें, जाल्यार 2 जाण खूब गंभीर जखमी जाल्यात. ज्या प्रवासी व्हॅनीत ह्या विद्यार्थी बशिल्ले ते व्हॅन आनी ट्रेलर हांची धडक बसली. हो अपघात सामको भिरांकूळ आसलो. ऑन्टारियो हायवेचेर हो अपघात जालो. कॅनडांतल्या एका भारतीयान ह्या घडणुकेची म्हायती दिली. अधिकारी मरण आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या इश्टांच्या संपर्कान आसात अशें ताणें सांगलां. ट्विंटे वेस्ट दक्षिण ऑन्टारियो प्रांतीय पुलिसांनी ह्या घडणुकेची म्हायती दिल्या. हरप्रीत सिंग, जसपिंदर सिंग, करणपाल सिंग, मोहित चौहान आनी पवन कुमार अशीं मेल्ल्या विद्यार्थ्यांची नांवां आसात. हो अपघात कित्याक लागून जालो ताचो तपास सध्या सुरू आसा. इराणान आयतारा उत्तर इराकांतल्या अमेरिकी तळाचेर हल्लो केलो. इरबिलांतल्या कुर्दिश खबरां संस्थेच्या कार्यालयाचेर हे हल्ले केल्यात. गव्हर्नर ओमाद खोशनी हाणें हे हल्ले जाल्यात अशें मानून घेतला. हाका लागून युक्रेन झुजा उपरांत आखांदान झूज जावपाची शक्यताय न्हयकारपाक जायना. इराणाच्या 5 बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्रांच्या आयतारा शाराचेर हल्लो केलो. ताचें लक्ष अमेरिकेचो वाणिज्य दूतावास आशिल्लो काय शारांतले विमानतळ हें आजून स्पश्ट जालें ना. झरबिलांतल्या हल्ल्यांत जिवीत हानी जाल्ल्याचें कुर्दिश भलायकी मंत्री समन बरझांजी हाणें सांगलें. कोरोनाचें प्रमाण उणें जाल्ल्यान आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2% परस सकयल आयलां. आयतार आनी सोमारच्या 24 वरांत वट्ट 7 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. ह्या काळान एकूय दुयेंतीक मरण आयलें ना. फाटल्या 24 वरांत 2 जाणांनी कोरोनाचेर मात केल्या. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.40% पावलां. ताका लागून मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. आतां मेरेन गोंयांत कोरोनाचे 2,45,211 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 2,41,287 दुयेंती बरे जाले. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो देंवोन 94चेर पावला. सोमारा उपचारा खातीर एकूय दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जालो ना. आतां मेरेन 1,90,110 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले, जाल्यार 31,418 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले.
सरकाराच्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेक प्रोत्साहन दिवपाच्या उद्देशान हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड आणि फ्रांसाचे सर्फान कंपनीन हेलिकॉप्टर इंजिना खातीर कबलात केल्या. दोनूय देशांनी नागरी आणि मिलिटरी मार्केटान नवीन हेलिकॉप्टर इंजिना खातीर धोरणात्मक सामंजस्य कबलात केला. सोमारा भारत आणि फ्रांसाच्या दोन कंपन्यांमंदी गोंयान हेलिकॉप्टर इंजिनाचे नवीन सुविधे खातीर ग्राउंड ब्रेकिंग कार्यावळ आयोजित केल्ली. हातून साफ्रान आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांनी सामंजस्य कबलातीचेर सही केली. साफ्रान हेलिकॉप्टर इंजिनाचे फ्रँक सावदो आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेडचे अधिकारी ह्या वेळार हाजर आशिल्ले. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ह्या एमआरओ केंद्राचे 70 वाठारांत उक्तावण जाले. भारतातल्या एरोस्पेस एमआरओ खातीर भारत सरकाराच्या दिश्टिकोनाक फाटबळ दिवपाच्या उद्देशान फ्रांसान भारताक मजत करपाचे थारायला. गोमंतक टीव्ही खातीर सुशांत गावस. पोरण्या गोंयान आसा ते बेकायदेशीर बांदकाम बेगोबेग मोडचें अशी मागणी करपी आंदोलनाक सोमारा 110 दीस पुराय जाल्यात. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या दायज थळाच्या वाठारांत ह्या बेकायदेशीरपणाक थारो दिवचो न्हय अशी मागणी बेकायदेशीर बांदकामाक विरोध करपी आंदोलन करप्यांनी केल्या. सुवात सेंट फ्रांसीस झेवियराची सुवात आमी सांबाळूंक आमची गोंयकारां सगळीं उठात आनी आमच्या भाव भयण्यांक आदार दियात, तेंको दियात, फुडें येयात आनी आमची गोंयची सुवात आमी सांबाळूंक आमचें गोंय आमच्या भुरग्यांक तशें सगळीं जाणटी तशीं नेणटी तरणाटी भुरगीं हांगासर येवन आमची गोंयची हो जागो सांबाळूंक आनी सगळ्या भाव भयण्यांक आदार दिवंक आनी तेंको दिवंक तुमचे लागीं प्रार्थून मागता. म्हणजे नाव डायलन हांव आंबेलींचो. वी शूड प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज. लोलये गांवच्या तामणे वाड्यार आवय वांगडा तिच्या चलयेची कूड मेळ्ळ्या. थळाव्या पुलिशे कडल्यान मेळ्ळ्या म्हायती प्रमाण 52 पिरायेची माया पागी आनी 26 पिरायेच्या अंकिता कोळगी हांची कूड तांच्या घरा कुशीक आशिल्ल्या तळयेन मेळ्ळ्या. आयतारा सांजेच्या 7:15 वरांचेर ही घडणूक घडल्या. कांय दिसा सावन गांवकारांनी तांचो सोद घेवपाक सुरवात केल्ली आनी कांय दिसा उपरांत ह्या दोगांच्यो कुडी उदकान उफेताना दिश्टी पडल्यो. ह्या दोगांच्या मरणा विशीं थळाव्यांनी दुबाव व्यक्त केला. इतल्या मजगतीं अंकिताच्या कुडीचो पोस्टमार्टम तिचो घरकार आयल्या उपरांत करपाचो निर्णय पुलिशेन घेतला. IRBच्या जवानांक गोंय पुलिशेन आस्पाव करपा खातीर गोंय पुलीस सर्व्हिस नेम लागू करता अशी मागणी करपी पत्र गोंय सरकारान गोंय नागरी सेवा आयोगाक बरयलां. पुलीस निरीक्षकांचो आडकून उरिल्ल्या बडतीचो विशय सुटावो करपा खातीर गोंय सरकारान ही मागणी केल्या. कुठ्ठाळे जंक्शनाचेर एक्सिडंट जावपाचे प्रमाण वाडल्यात. हाका लागून रस्तो मरणाचो सापळो जाला. आयतारा एका जोडप्याक हांगा एक्सिडंट जावन आकांताक मरण आयलें. ह्या रस्त्याचें काम सध्या सुरू आसा, मात थंय डायव्हर्जन बोर्ड तशेंच काम सुरू आसा अशी म्हायती दिवपी तक्तो लायिल्लो ना. जाल्यार रस्त्याचें काम करपी कंत्राटदार मनाक मारता तेन्ना रस्तो उक्तो करता आनी जाय तेन्ना बंद दवरता. त्या खातीर रस्त्या वयल्यान येरादारी करपी लोक घुस्पून उरता. जिल्लो अधिकाऱ्यान हाची दखल घेवन तशेंच कंत्राटदारान मंगळार मेरेन हांगा फावो ते सायन बोर्ड लावचे अशी मागणी काँग्रेसचे फुडारी ऑलांसियो सिमोइसान केला. आनी ना जाल्यार रस्ता रोको आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्या. मागीर परत ती लेन बंद करता आनी ती दुसरी लेन ओपन करता. आतां
जंक्शन उर्सा कडेन आसा. आतां फाटले कांय दीस जाले हिंगा फ्रिक्वेंट एक्सिडेंट जाता आनी काल खूब दूख दिसता की एक कपल जी आसा ऑन द स्पॉट गेलेले आसा ह्या जंक्शनाचेर. आतां हो बिलकुल जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो जाय तेन्ना रस्तो बंद करता, जाय तेन्ना रस्तो ओपन करता. एक लेन बंद करता, दुसरी लेन चालू करता, मागीर परत ती लेन बंद करता आनी ती दुसरी लेन ओपन करता. आतां हेका कोणेन रायट दिलेलो आसा हे लेनी बंद करपाक? कलेक्टराचें परमिशन आहा काय तेका? ना. आतां जो पुलीस पळय आसता हिंगाय तो त्या जंक्शनाचेर आसता, वास्को जंक्शनाचेर, पूण हिंगा नासता. सो हे जे पळय एक्सिडंट प्रोन झोन पळय आसा हिंगा सिग्नल ना, कांय तो सायन बोर्ड घालना. रातचे पळय टॅक्सी बिहायंड देर इज जस्ट बॅरिकेड घातलेलो आसा, पूण डायवर्जन बोर्ड, लायट, सिग्नल कांयच ना. पूण हे फकाणां जालेले आसा. सो आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी कलेक्टराक ताबडतोब रिक्वेस्ट करता की हे एक्सिडंट प्रोन झोन पळय आसा ते विथीन 1 दिसा भितर बंद करचे, नाल्यार आमी रस्तो रोको करचो पडटलो. कित्याक दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू लायफ. रेग्युलर एक्सिडंट जायता हे आमी एक्सेप्ट करचे ना. ह्या फुडल्यान अधिकाराच्या मुद्द्यावयल्यान मये गांवच्या श्री माया केळबाय देवस्थान समितीची वेंचणूक घेवपाक एका गटान हरकत घेतल्या. आमचो अधिकार आमकां दियात अशें नायक आनी हेर वांगड्यांची मागणी आसा. ह्या मुद्द्याचेर वेंचणूक निरीक्षक आनी दोनूय गटां मदीं चर्चा चालू आसा. जाल्यार दुसऱ्या वाटेन वेंचणूक अधिकाऱ्यान पुलिसांची मदत घेवपाची थारायल्या, देखून बोवाळ जावपाची शक्यताय आसा. ना म्हाका कोर्टान म्हाका ऑर्डर दिला आनी कोर्टान त्यांच्या हेजेर कॅटलॉगाचेर नांवां ऑलरेडी आसल्या. हे नाकात म्हाका, हे लागात ना. हे म्हाजी केस, ही कंप्लेंट म्हाजी. म्हाका नाका. म्हाज्या बापायचें कितें करता तूं? म्हाज्या बापायक हांगा रायड आसा. बापायक म्हाज्या कोर्टान वयपाची गरज ना. ऑर्डरी प्रमाणे ते बॉडी मिटींग केल्लो बॉडी मिटींग आनी इन्फॉर्म केलो गव्हर्मेंटाक आनी मागीर आमी नवे दी ते चॅलेंज करपाक कोर्टान गेले. जनरल बॉडी मिटींग हे करपाक आमचे बांदरी सेम प्रोसिजर तो तरी बरो चलता. हो खंयच्या खंय चलता ते बेस्ट चलता. हे खंयच्या खंय चलयता. तरी सुद्दां कमिटी तेंचीच जायी. पूण हेचेर 10 जाणांचेर सांग म्हाका आन्सर दी. नाजाल्यार तुका पावर आसा न्हू. ते ऑब्जेक्शन घातलें, ऑब्जेक्शनाचें रिटर्न मेळना. सगळे देवस्थान आयकोन घे, देवस्थान रिटर्न घेवपाचें आहे ना. कळ्ळें न्हू. पयली गजाल तूं कांयच घेवं नाका. आयज फक्त ऑब्जर्व तुमचे हे इलेक्शन करतले. हांव फक्त ऑब्जर्व करतलो इलेक्शन जाला काय ना. वेंचणुकेन सगळे उमेदवार हारले तरी लेगीत तृणमूल काँग्रेसीन गोंयांतलो वावर सुरूच दवरपाचो निर्णय घेतला. काम सुरू दवरपा खातीर पक्षान 3 वांगड्यांची समिती नेमल्या. सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी हांणी ही म्हायती दिली. अशोक तन्वर, सुष्मिता देव आनी सौरभ चक्रवर्ती ह्या 3 वांगड्यांची वेंचणुकेच्या परिणामाचो नियाळ घेवपा खातीर समिती स्थापन केल्या. ही समिती पक्षाचें काम चालू दवरतली. गोंया खातीर कितें जाय, कितें करप शक्य आसा हाचेर विचार करपा खातीर 26 मार्चाक परिशद जातली. अश्यो परिशदो फुडें जायत रावतल्यो. तृणमूल काँग्रेसीन उण्या वेळांत तरी करून विधानसभा वेंचणूक लढयली. पक्षाक येस मेळ्ळें ना तरी गोंयकारां कडेन संपर्क सादतले. तृणमूल काँग्रेस गोंयांत वावर करीत रावतली. पक्ष वेंचणुकेंत खंय कमी पडलो ताचो विचार जातलो. कार्यावळींची आंखणी जावन वावर सुरू उरतलो. जॉइंट इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट आयोजित रोटरी क्लब ऑफ बिचोली आणि कॅरिंग सोल बिचोली अँड नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांच्या जोड पालवान रक्तदान शिबीर आयोजित केलें. ह्या कॅम्पाचे सेवे खातीर 88 व्हॉलंटियर्स उपस्थित आसले. 35 लोकांनी ह्या शिबिरान रक्तदान केलें.
कॅरिंग सोल आणि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे 22 चड सदस्य रक्तदान शिबिरान उपस्थित असले. तर हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.